नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या प्राइम बुलेटिनात तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. मायनिंग सीजन धुकल्लो फुडें. जेटी वेल्या मिनाचो नेमको आंकडो कळटा म्हणल्यार वतले कमीत कमी हे सप्तक. खण खातें म्हणटा सोमारा कळटलो आंकडो. फुडल्या सप्तकांत घडये सुरू जातली निर्गत. हेल्मेट सक्ती सरकारान धुकल्ली फुडें. फायल आसा मुख्यमंत्र्या कडेन. अजून निर्णय जावंक ना. सुदीन ढवळीकाराची म्हायती. बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान येणावळ बुडोवप्यांकडच्यान सरकारान वसूल करची. काँग्रेसीची मागणी. काँग्रेस म्हणटा मायनिंग कसिनोचेर पर्रीकार करता 3 पानां. कारभार जमना जाल्यार राजिनामो दिवचो. रेल्वेच्या एसी क्लास तिकिटाचेर लायलो 3.60% सर्व्हिस टॅक्स. तिकिटांनी म्हाल भाडें वाडलें. ज्या प्रवाशांनी ॲडव्हान्स तिकेटी बूक केल्यात तांचे कडल्यान प्रवास करतना कोंकण रेल्वे करतली वाडीव तिकेट वसूल. आनी खेळ मळार 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा वास्को ते वेर्णा 25 किलोमिटरांची सायकल रेस. गोंयांत जातली अखिल भारतीय पावंड्यावेली रेस. जैतिवंतांक मेळटले 50,000चे इनाम. खबर विस्तारान. मायनिंग सीजन 1 ऑक्टोबरा सावन निमणे सुरू जावंक पावलोच ना. जेटीवेले मिनाची खात्री करून घेवप अजूनय चलना. खण संचालक सांगता ते कोतान जेटीवेले मिनाची पळोवणी करून जाल्या. नेमको आंकडो कळटा म्हणल्यार हें सप्तक वतलेंच. फुडल्या सोमारा सावन घडये जेटीवेले मिनाची निर्गत सुरू जावंक शकतली. आतां मेरेन 38 जेटीवेले मिनाची म्हायती एकठांय केल्या. तातूंत दक्षिण गोंयांतले जेटीचेर 10 दशलक्ष टन मीन आसा म्हणपाचे खात्याचे टिमीक कळ्ळां. गोयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर शाह आयोगाचो अहवाल आयले उपरांत सरकारान गोयचे 90 मायनिंग लीज सस्पेंड दवरल्यात. फक्त जेटी आनी लीज सुवातींचेर आशिल्ले मीन निर्गत करपाक मेळटले अशें सरकारान स्पश्ट केलां. ह्या मिनाच्या स्टॉकांची खात्री जाय मेरेन ही निर्गत सुरू जावंक शकची ना. खण खात्याच्यो 8 टिमी पळोवणी करून सध्या ही म्हायती एकठांय करतात. खण संचालय म्हणटा हे सप्तकान मीन निर्गत सुरू जावंक शकची ना. जेटी आनी लीज सुवातेवेले मिनाची खात्री आनी नेमको आंकडो मेळ्ळा उपरांतच निर्गत सुरू जावंक शकतली. फुडल्या सोमार मेरेन तरी हे काम चलतलें. खण खात्याचो सहाय्यक संचालक सांगता ते कोतान मायनिंग कंपन्यो म्हणटात वेगवेगळ्यो जेटी आनी लीज सुवातींनी सुमार 52 दशलक्ष टन मीन आसा. खण खात्याच्या टिमींनी गोंयभरांतल्यान 38 जेटीवेले मिनांची पळोवणी करून म्हायती एकठांय केल्या. दक्षिण गोंयांतल्या जेटींचेर 10 दशलक्ष टन मीन आसा म्हणपाची खात्याची खात्री जाल्या. हे सप्तकभर ही प्रक्रिया चलतली. मायनिंग कंपन्यो म्हणटात जेटी आनी वेगवेगळ्या सुवातींनी वट्ट 52.97 दशलक्ष टन मीन आसा. खण खात्याची सुत्रां म्हणटात खण खात्याच्या टिमींनी 38 जेटींची पळोवणी केल्या. दक्षिण गोंयच्या जेटींचेर 10 दशलक्ष टन मीन आसा. मायनिंग कंपन्यांनी लीज आनी तांच्या कायदेशीर परवान्याचे डॉक्युमेंट दिवचे म्हूण खण खात्यान कंपन्यांक नोटीशी काडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 2 ऑक्टोबराच्यान हेल्मेट सक्ती करपाचो निर्णय सरकारान फुडें धुकल्ला. अजून सरकारान हाजेर निर्णय घेतिल्लो ना. फायल मुख्यमंत्र्या कडेन आसा अशी म्हायती येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण येरादारी सचिवूय गोंया भायर आसा. ताका लागून फुडलो सोमार मेरेन कांयच जावचें ना. It is compulsory on all the roads as per act. So relaxation कोणा दिवपाचें ह्या खातीर फायल इज सेंड टू CM. CM will take a decision, will send tomorrow, by tomorrow, day after tomorrow to me. बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान ज्यांनी सरकाराची येणावळ बुडयल्या तांचे कडल्यान ती वसूल करून ट्रकवाल्यांक दिवची. आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी दिगंबर कामतीके होच नेम लागू अशें काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना एका प्रस्नाक आलेक्सांनी जाप दिली.
काँग्रेस म्हणटा मायनिंग कसिनो हे सारकेले गजालीचेर सरकार लोकांक 3 पानां करता. राज्य चलोवंक जमना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो. All the Shah Commission should reach its logical end. Steps should be taken to see that recovery is done. And truck owners, if compensation should be given without any differences. म्हणजे कांय भेदभाव नासतना आनी त्या कारण तांकां दिवपाचें कित्याक they are the guys who are the persons who are harmed. आनी आनीक आहा की जायत जाणांगे जायत ओपिनियन आसता. But he is the chief minister, he should decide. Okay, Digambar and Rani Kandani recover करचे. Yes, the chief minister had promised the regional plan would be denotified, and a new committee under the chairmanship of Mr. Edgar Ribeiro would be instituted. Till date, why there is no action by the chief minister to denotify the plan? It was the chief minister who was the then leader of the opposition, who had assured the people of Goa that he would denotify. Even the governor said in his speech and scrapped the regional plan he voted to power. The chief minister in his election manifesto had promised voters of Panjim that the casinos would be moved into the sea. Whereas, when will he fulfill this promise? Has he forgotten it? Our government had increased the fees to 2,000, but the chief minister's decision was to reduce it under pressure from the casino lobby. आता म्हणटा की आपण आज काय स्टेटमेंट आता गेलो की हुंय तरी आपण हें करता म्हण गारसपा रेडी आहा म्हण की हुंय तरी की आपल्याक I am preparing myself. If I can't deliver, go home. Baba, tu garos, there is no problem. Goa doesn't need. There are a lot of people who will take care. घेऊया एक विसव.